Zekhariah Jerusalemचो लोक पळे Chapter 14 पळे सर्वेस्पराचो दीस येवनचो जालो तेन्ना तुजे कडचो घेतलो लुटीचो माल तुमचेच मोदें वांटचो आसा. कारण जेरुसाल्याचेर आड झुजूंक सगळ्या राष्ट्रांक हांव एकठांय करतलों. तीं शार आपल्या ताब्यांत घेतलीं, घरां लुटतलीं आनी बायलांचेर बलात्कार करतलीं. शारांतलो अर्दो लोक परदेसांत वेतलो, पूण उरलेल्या लोकांक शारांतलो भायर घालचे नात. तेन्ना सर्वेस्पोर फुडें सरतलो आनी एका झुजाच्या दिसा तो झुजता तसो तो त्या राष्ट्रांचेर आड झुजतलो. त्या दिसा ताचे पांय जैतुनांच्या दोंगरार थारतले. हो दोंगर जेरुसाल्याचे उदेंतेक आसा आनी जैतुनांचो दोंगर उदेंतेक थावन तें अस्तंतेक पorian दोशी फुट्टलो आनी मोदें एक मोठें व्हडलें फाल्कें घडोवन येतलें. दोंगराचें अर्द उत्तरे वाटेन आनी दुसरें अर्द दखिणे वाटेन कोड सोदतलें आनी दोंगरा मोदें फाल्कें भरोन येतलें म्हणजे ज्यासोल पorian तें बंद जातलें आनी उजियास जुडाच्या राजाच्या काळार धन कांप जावन घडलोलें तशें तें फाल्कें भरोन येतलें. आनी सर्वेस्पर म्हजो देव येतलो आनी ताचे बरोबर सगळीं ताचीं भागिवंत चाकरां. त्या दिसा उजवाड आसचो ना, न्हय म्हूण थंडी व दुखें. दीस आनी रात नासतना तो जातलो एक निरंतर दीस. हो दीस सर्वेस्पराक थावो. सांज पावतोच पorian उजवाड आसतलो. त्या दिसा जिवीं उदकां जेरुसाल्यांतलीं व्हांवतलीं. तांतलीं ओद्दीं उदेंतीच्या समदिरांत आनी दुसरीं ओद्दीं अस्तंतेच्या समदिरांत धांवतलीं. गिमांत तशीं हिंवाळेंत तीं चालूच आसतलीं. तेन्ना सर्वेस्पोर सगळ्या संवसाराचो राजा जातलो. त्या दिसा सर्वेस्पोर जातलो एकलोच एकलो आनी ताचें नांव एकूच नांव. आख्खो देश जेबा थावन तें नेगेबांत aslolea रिमोना porian सोपाtt zomin जातलो. पूण जेरुसालेम आपल्या जाग्यार unch उबारललें आसतलें आनी लोकान bhòrlolem. बेंजामिनाच्या दारवंट्या थावन तें adlea दारवंट्याच्या जाग्या porian आनी त्या फुडें कोणाच्या दारवंट्या porian आनी हानानेलाच्या गोपुरा थावन राजाच्या कोलंबिया porian आनी तातूंत लोक आपलीं घरां बांदतलो. निसणटणाचो शिराप सोंपतलो. जेरुसालेम सुरक्षीत आसतलें. आनी ज्यो परजा जेरुसाल्याचेर आड झुजलेल्यो त्या सगळ्यांचेर सर्वेस्पोर ह्यो पिडा धाडटलो. आजून आपल्या पांयांचेर उबीं आसतना तांचें मांस कुसतलें. तांचे दोळे तांच्या पोकळ्यांनी कुसतले आनी तांच्यो जिबो तांच्या तोंडांनी कुसतल्यो. आनी घोड्यांचेर, कोचरांचेर, उंटांचेर, गाडवांचेर आनी त्या फौजांनी आसलेल्या सगळ्या मोनजातींचेर असलीच पिडा पडटली. त्या दिसा तांचेर सर्वेस्पराचो मोठो थरथरो पडटलो. तेन्ना दर एक मनीस आपल्या पेल्याचो हात घट धरतलो आनी ते एकामेका लागीं झुजतले. जुडा लेगीत जेरुसाल्याचेर आड झुजतलो. भोंवतणच्या सगळ्या राष्ट्रांचे गिरेस्तकायेची एक रास जातली. खूब भांगार, रुपें आनी वस्त्रां. त्या उपरांत जेरुसाल्याचेर आड झुजल्यांत त्या सगळ्या राष्ट्रांनी जीं कोण वाचून उरतीत तीं वर्साच्या वर्सा जेरुसाल्याक चोडून वचूं. राजाक सरसक्तीवंत सर्वेस्पराक भोजतलीं आनी तंबूचो उत्सव समारंभतलीं. आनी संवसारांतल्या जातीं मदलें जर खंयचेंय एक कुल राजाक सरसक्तीवंत सर्वेस्पराक भोजूंक जेरुसाल्याक चोडून वचना जायत तर ताचेर पावस पडचो ना. आनी जर इजिप्ताचें कुल चोडून वचना जायत आनी आपली
भेट करिना जायत, तर जी पिढा तोंबूंचो उत्सव समारंभूंक चडून वचनान त्या राष्ट्रांचेर सर्वेस्पर धाडटलो, तीच पिढा ताचेरूय पडटली. इजिप्ताक आनी तोंबूंचो उत्सव समारंभूंक चडून वचनांत त्या सगळ्या राष्ट्रांक ही खास्त फावो जातली. त्या दिसा घोड्यांच्या गांठल्यांचेर लेगीत अशें बरयल्लें आसतलें, सर्वेस्पराक संस्कारलोलीं. आनी सर्वेस्पराच्या घरांतलीं रांदपाचीं आयदनां वेदी मुखार शितोड्याक आसतल्या आयदनां इतलीं पवित्र जातलीं. होय, जेरुसालेमांत आनी जुडांत आसलोलें रांदपाचें दर एक आयदन सरसक्तीवंत सर्वेस्पराक संस्कारलोलें जातलें. आनी येवन भेटोवंक येतलीं तीं समेस्त तीं आयदनां घेतलीं आनी तातूंत आपलें रांदप करतलीं. आनी तो दीस पावतोच आनीक केन्नाच सरसक्तीवंत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेपारी आसचे नात. देवाचें उतर हें.